A9, page number 4, Deva Moga Gayat. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. मगाच्या भावान भयणो, आयज आमी पास्कांच्या 5व्या आयतारान भितर सरतात आनी आयज आमकां जेजू आपली आज्ञा दिता एकामेकाचो मोग करूंक. जसो ताणें केला तसो आमी हेच मोगान बरोवन पयलो जेजूचो मोग अणभवंक गरजेची आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी व्हरोंक गरजेचें. आमच्या कन्यांतल्यान आनी आमच्या उतरांतल्यान आमच्या मनांतल्यान आमी दुसऱ्यांचो एकामेकाचो मोग करूंक आमकां आपोवण दिल्लें आसा. होच मोग आमी मुखार व्हरोंक जेजूचो देवा लागीं कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी देवा लागीं भोगसणे मागुया. त्या वेळार आमी देवाक पाठ केल्ली आसा. देवाच्या आज्ञा आमी पाडूंक नात. देवाक आमी पयस केलेलो आसा. आमी देवा लागीं भोगसणे मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पश्चात भाग्यवन सुनाचांक वायर मारी सगळ्या युद्धान भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पथकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. ससनाचे देवा आमच्या बापा, भावार्थ्यांच्या जिविता आनी उतरा वरवीं तुजे सडवणेची खबर भावार्थ नाशिल्ल्यांक परगटूंक तुवें अगणीत जाणवायेन आनी मोगान येवजिलें. तर आमकांच भावार्थान तीर कर. भावार्था खातीर कोश्ट दोग सोसूंक आमकां गोठाय दी आनी प्रिती मोगाच्या कन्यांनी आनी उमाड्यांतल्यान काळजाच्या उतरांनी भावार्थ्यांक साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. हे परी आमचे भोंवतणी जियेतल्या ओ क्रिस्ती लोकांक भावार्थ्याचें दार उगडें जावं दी. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दोरोम दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दर्बे शारांत शुभ वर्तमान परगटोवंक जाल्ले शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्तेरेंतल्या आनी इस्कोलांतल्या आंतोनियेक परतले. तांणी शिसांक गोठाय दिली आनी भावार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमकां सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागण्यांनी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलेलो त्या सुमयाचे आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्राणांतल्यान ते पानफिलेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगटोच ते आतालियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून आंतोनियेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून तांचेच हातांत घाले. हांगा पावतोच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी आपणाक देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सर्वेस्पोर कितलो कोंवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोश्ट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितल्या माये मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुवें रोचल्याय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्पोरा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगट करूं. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वा आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोलिश्ट जावं. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. तुजें राज म्हटल्यार सासणाचें राज. पिणगेचे पिणगेक तुजी राजपदवी तोखता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. जबाब. देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. प्रकाशनेचे पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना हांव जुआंवान एक
सुवावान एक संवसार सोर्ग आनी एक नवी प्रितू पळयली. पयलो सोर्ग आनी पयली प्रितू नाटक जाली आनी सोमदीर नाश जाली. आपल्या न्हवऱ्याक नेटयतात तयार केल्ली होकलेपुर्यान पवित्र शार नवें जेरुजालेम सरकार तावन देवा कडसून देंवतात तें हांवें पळयलें. शिवासोनार तावन व्हडल्यान अशें उलयतलो एक ताळो हांवें आयकलो. हो पळयात, मनशां मदलो देवाचो तांबो. तो तांचे बरोबर रावतालो. ती जातोली ताची परसा आनी तो जातलो तांचो देव. तांचें नांव जातलें ताचे मोदें देव. तांचे दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां तो पुसतलो. मरण, खोट, रोडणें, दूख आनीक आसचें नात, कित्याक आदले सगोत नाटक जालीं. उपरांत शिवासनार बसलोल्यान म्हणलें, आतां सगल्यो वस्तू हांव नव्यान करतां. ताणें म्हाका आनिकूय सांगलें, हें बरोवन दवरूंक, कित्याक हीं उतरां कात्रीचीं आनी सोगताचीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves morang soy, 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 soy, soy. एक नवी याज्ञा तुमकां दिता. हांव तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorves morang soy, 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 soy, soy. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सोबे आसूं. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदास भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. एक नवी आज्ञा दितां, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावान भयणो, एक संवसारांतलो एक व्हड आर्टिस्ट, एक पेंटर पॉल गुस्तावे दोरे म्हणून, तो एकदां न्हू ताची पासपोर्टूच ताची सांडली. युरोपांत भोंवता आसतना ताची पासपोर्ट सांडली आनी जेन्ना तो बॉर्डरीचेर ते चॅक करता आसतना तो त्या गार्डांक सांगूंक सोदता की तो चिंतून आसा की ताका कोणूच वळखतले कशें आनी ताका ते सोडटले म्हणून अशें तो चिंतता. आनी तो गार्डांकूय सांगता की आपूण अमको व्हड पेंटर आनी आर्टिस्ट म्हूण सांगता तो. आनी हे गार्ड म्हणटात की ना, तुजे भशेन जायते मनीस आनी कोणूच आपूण आनी कोणूच म्हणून एक व्हड मनीस म्हणून सांगून भितर सांगूंक सोदतात म्हूण तो ते गार्ड त्या पेंटराक, ते आर्टिस्टाक सांगतात. आनी
तो गार्ड म्हणटा ओके तुका भितर वचूंक जाय जाल्यार तुवें एक काम करचें पडटलें आनी ताच्या हातीन एक पेन्सील आनी एक पेपर ते दितात आनी तो म्हणटा जाता जाल्यार हांगा जे कोण भितर सरूंक वतात दुसरे आमच्या देशांत भितर सरूंक वतात हे कोण तांची तूं चित्रां तूं हें स्केच कर म्हूण ते सांगतात आनी हो पेंटर मोगाच्या भावान भयणू हो आर्टिस्ट जो आसा तो आपली कला दाखोवन बरेंच तो जायते स्केचीस काडटा आनी तेन्नाच मोगाच्या भावान भयणू हे गार्ड ताका भितर येवंक दितात मोगाच्या भावान भयणू आयज जेजू आमकांय अशेंच कितें सांगता आमी न्हू क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक आमकां एक आयडेंटिटी आसा आमी जाणा आमी खूंय संवसारांत गेली न्हू क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक जायतीं जाण आमी कितें घालतात आमी घडये युनिफॉर्म घालतात वो आमी क्रिस्तांवच म्हूण न्हय पूण आनी दुसरे देखून आमी प्रोफेशन पळयत जाल्यार आनी पुलीस म्हूण आमकां ओळखूंक जाय जाल्यार पुलीस एक युनिफॉर्म घालता जेन्ना आमी खूंय स्कुलांत वतात जाल्यार एक युनिफॉर्म कशें आमी घालतात एक स्कुलाचें युनिफॉर्म दुसरें दुसऱ्या स्कुलाचें युनिफॉर्म दुसरें आनी ताजेरूच आमी डिस्टिंग्वीश करतात ताजेरूच आमी आमकां कळून येता हो भुरगो हो हें भुरगें ह्या स्कुलांतलें हो भुरगो ह्या कॉलेजींतलो अशें म्हूण आमी डिस्टिंग्वीश करूंक पावतात तेच परीन आयज जेजू आमकां आमचें आयडेंटिटी कितें तें सांगूता आमी दर एक क्रिस्तांव जेजूची पाटलावदारां आमची आयडेंटिटी जावन आसा मोग आनी मोगान आमकां जेवंक आयज आपयल्लीं आसात आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणू आयज जेजू आमकां एक बरीच आज्ञा दिता ती म्हणल्यार एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचे केला तसो आनी जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करतात तेन्नाच आमकां दुसऱ्यांक दिसून येतलें की आमी जावन आसा क्रिस्ताची पाटलावदारां आमी जावन आसा क्रिस्ताचे शीस आनी तेंच आमकां जेजू म्हणटा तुमी म्हजें शीस म्हूण सगळीं मनशांक कळटलें जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करतात न्हू तेन्ना तुमकां सगळ्या मनशांक कळटलें तुमी म्हजें शीस म्हणून म्हज्या भावान भयणू आयच्या ह्या आज्ञाचेर आमी नियाळ करुया आनी हे आज्ञा आमी 3 भागांनी पळया पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणू जेजू आमकां एक आज्ञा दिता आज्ञा म्हणल्यार कमांड म्हणल्यार मोगाच्या भावान खंयच ऑप्शन कांय ना आमी जाय जाल्यार आमी तें करूंक जाय अशें कांय ना आमकां जेजून सांगलां हांव तुमकां आज्ञा दिता म्हणजे हांव तुमकां कमांड दिता एकामेकाचो मोग करात आमी फाटीं पळोवंक जायना मुखारय पळोवंक जायना जेजू कितें सांगता तें ताची आज्ञा आमी टोटल ओबिडियन्स म्हणून जाता आमी बरी पूर्ण भाशेन आमी तो मानून घेवंक जाय आनी तो आमी आपणावंक जाय आनी दुसऱ्यांकूय आमी तो दिवंक जाय हें जावन आसा पयलें हें आमी शिकवण आमी घेवंक जाता ती दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणू जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करात एकामेकाचो मोग करात म्हणजे कितें आमी फकत धाकलीं भुरगीं आसतना आमच्या भावाचो वा आमच्या आवय बापायचो मोग करप इतलेंच न्हय पूण शीम मेळनासतना आमकां मोग करूंक आपयल्लीं आसात म्हणजे कितें जेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग करतात न्हू आमकां उणें देव करून आमी दुसऱ्यांक करूंक गरजेचें हें आमी हांव नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावान हांवें ही एक घडणूक म्हज्या मनांत आयली आनी ती म्हणल्यार मोगाच्या भावान एक चेडूं न्हू एक चेडूं तें जल्मना जेन्ना सावन ताका एक कान नासलो जेन्ना तें जल्माक आयलें तेन्ना आनी जेन्ना तें भुरगें वाडलें तें चेडूं वाडलें ताची सगळीं इस्कॉलाचीं ताची क्लासमेटां जीं आसलीं ती ताका ताची फकाणां करूंक लागलीं कित्याक ताका एक कान ना देखून ताची फकाणां करूंक लागलीं आनी तें चेडूं जायतें निराशी आसतालें खंयच वचोंक देखून तें भियेतालें आनी तें जेन्ना वाडटा आनी व्हड पिरायेचें जाता तेन्ना ताची आवयन कसलो बंदोबस्त करून तिका एक इयर ट्रान्सप्लांटाची ताका सर्जरी करून ताका आनीक एक कान दिलो आनी तें चेडूं खुशाल बरीच जालें आनी हें जावन मागीर तें चेडूं वाडलें आनी आतां काजाराची पिरायेची जालें आनी जेन्ना तें काजार जाता तेन्ना तें तेच्या आवयक मेळटा आनी एक दीस काजाराच्या दिसाक जेन्ना तें आवयक वेंग मारता खुशालकायेन तेन्ना तें पळयता की ताच्या आवयच्या केंसाच्या पोंदा केंसान धांपलेलें थंय एक कान ना तो तें पळयता आनी तिका गमन येता की हो कान जो आपणाक दिल्लो आसा तो आपल्याच्या आवयचो आनी ती म्हणटा इतलीं वर्सां जालीं
म्हाका कान नासलो आनी ती जावन आसा ते तुवें तो म्हाका कान दिला आनी तुवें केन्नाच सांगूंक ना. आनी तेन्ना ताची आवय म्हणटा म्हाज्या भावन भयणो जेन्ना म्हणजे तुवें म्हाका तुका संवसारांत त्या जिवितांत खुशाल दवरूंक जाय आसलें आनी म्हाका तुजो जायतो मोग हांवें तुका मोगान दिलां जाल्यार म्हजें कांयच सांडलोलें ना, हांवें कांयच वगडायलोलें ना. पूण तुजें तूं खुशाल म्हूण हांवूय खुशाल. म्हाज्या भावन भयणो जेन्ना आमी एकामेकाक मोगान वागतात आमच्या जिवितांत एक खुशालकाय येता. तेंच जावन आसा देवाची कृपा, ती जावन आसा देवाची ग्रेस आमकां ती मेळटा ती. तर आमकां देव म्हणटा एकामेकाचो मोग करात. जाता ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक आमचो मोग दाखोवंक गरजेचो. आनी तिसरी भाग आमी पळोवंक जाता, तिसरी शिकवण आमी घेवंक जाता ती म्हणल्यार जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करत जसो हांवें केला तसो. मोगाच्या वरून आमी जेजूक पळयत जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमी जायते आमी तेचे आयकतात वाचतात. आमी पळयत जाल्यार जेजून सगल्यांक ताणें आपणायलें. आमी पळयत जाल्यार ताणें कोणाकूच पयस करूंक ना. भाग्यवंत बर्नाडाक एकदां विचारलेलें मोगाचें कितलें माप काय म्हणून आनी ताणें म्हणलें मोगाक माप ना. देर इज नो मेजर फॉर लव. आमी शिममेन नासतना दुसऱ्याचो मोग करूंक गरजेचो. आनी हेंच ताणें जेजू कडल्यान आपणायलें. जेजूनय दुसऱ्यांक फाटीं फुडें पडनासतना दुसऱ्याचो मोग केलो. ताणें मारिया मग्दलेनाक ताणें आपणायली. ताणें भाग्यवंत मातयेवाक जो 2 वर्सुदार आसलो ताकाय ताणें आपल्या शिसांच्या जोम्यान ताणें घेतलो. ताणें जायते जे कोण कडकार आसलेले तांकां समाजांतले भायर काडलेले तांकां ताणें वचून हात लायले. आपणाचो मोग ताणें दाखयलो. तो गरजेवंतांक पावलो. आयज मोगाच्या भावन भयणो जेजू आमकां सगल्यांक तेंच करूंक आपयता. आमकांय मोगान जिवंक आनी होच मोग आमकां दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आपयल्लें आसा. आमी हे वाचपाचेर आज नियाळ करता आसतना देवाच्या उतराचेर आमी आमचे जिवितांत नियाळ करूया. पळोवया देवान आमकां मोग करूंक आपयल्लें आसा. आमी हो मोग जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिला काय वो आमी दिवंक ना जाल्यार आमी कितें करतात काय हे प्रश्न आमी आमकांच करुया. आमची आयडेंटिटी जावन आसा होच मोग. आमी हो दुसऱ्यांक दिवंक पावल्यात काय पावूंक ना जाल्यार आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आनी हेंच बोळ मागुया आमकां पयले सती ताच्या मोगान भरूंक आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक. हेंच जावन दी आमचें मागणें ह्या आयच्या दिसाक. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भारताची उच्चारणी करुया. स्वत मानतान देवा सुरपुदीदार बापा सरकारान तुमच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पयत आदमी वरी गोर सांबाळलो आमकां ताणें जल्मलो पोंच पिल्या काळ ताणें कोस सुसलें ताका कुडसार जोडलो तो मनान ताणें किपलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेळटलो जिवन जालो सर्गार चडलो सरपदीदार देव बापाचे हजेर बसले तुयतां जिवन मेण्याची मचुबी करूंक येतालो सतमानता पळयत आत्म्या कादलीक पळयत सोबे भक्ताचो एकदार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. जेजूची मोगाची याज्ञा आमी आमच्या जिवितांत दर दिसा जियेवंक आनी ताच्या निस्वार्थी आनी त्यागी मोगाक आमी कोवाय दिवंक देवाची कृपा मागून आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूची कास अणभवून वाडून आनी आपल्या गवळीक वावऱ्यांतल्यान ताणें पोरचेक जेजूच्या मोगाची गोवाय जावं देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची गागलोत कर. राजकारची जबाबदारी चलयतना आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले आपोवणे आनी कार्य पोजेची सेवा खातीर नेव सोदतना मोगान वाडोवंक
देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची गागलोत कर. समाजान तोरीकवार रोशनांक आनी आडकोळ्यांक लागून कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणींक आमी जेजूच्या मोगान भरलेलीं बोरवाशाची संदेशकारां जावं देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची गागलोत कर. आयज जेन्ना आमचे फिरगोज्यांनी वावुरतल्या खोफरादींचो तशेंच दुसऱ्या जोम्याचो उत्सव पाळटाव तेन्ना ताणें सदांच आपलो वावर जेजूची आनी ताचे पवित्र सभेच्या मोगान केल्ली सेवा म्हूण वळखून घेवंक आनी ती जबाबदारेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची गागलोत कर. थोडोच वेळ ओगीच रावन आमची मनांत आनी आमच्या काळजांत असली मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची गागलोत कर. सर्वेस्परा देवा, ल्हानविकायेन भावार्थन आनी मोगान तुजे मुखार आमी दवरली ती मागणी तुजे कणवळायेन आनी दुलपायेन मानून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C3 पेज नंबर 29. आमची सोगलीं गुपीत चिंतना. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गोडी दुखां, आमचे एवढे आमची काळजां, हे दुखांच मिटयता दोन्या. तुजे बेटे बरे सगळे जावंक आमी उण्याचे कुडके, तशेंच जावं सोऱ्याचे देमे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे बेटे बरे सगळे जावंक आमी उण्याचे कुडके, तशेंच जावं सोऱ्याचे देमे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तो वाठारार वेलो उंडो, आनी तेका शितलो सोरो, दोनूय घेता तांचो सगो, बेटेन दिता तांकां वांटो. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयालयान मानून घे. तुवें आमकां फावो केलां तिदेनी आमी ओगडायना जावच्याक
आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व कडेन आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसंगवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटूया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन पडो वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगल्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाकोतीन मेलण्या समेस्तांक तुजें उर्सुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगती तिच्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दम जाता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गांवांक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या जेजून आमकां आज्ञा दिल्ली आसा एकामेकाचो मोग करात ही आज्ञाच पाडून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन आमी ती घेवन म्हणुया आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें आपणे दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा स्वर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन अतिरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलतीन स्वर पातकांतली सुटय आनी स्वर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदांक मुळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हीच ती देवाची शेळी आमकां सगल्यांक एकामेकाचो मोग करूंक आपयता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D9 पेज नंबर 51 एक तुजी आज्ञा आमकां Baba
तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापाच मागून तुजेलोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळून आमी तुज्याची येतोल्या तुजी आज्ञा तशेंच पाळून एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो देवान तुमकां आपली आमच्या पातकांक लागून जेजूक मरणाचो आदीन केलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलो. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया.
भोव मोगाळ बापा, दोळ्याळेन तुवें आमची सोडवण केली, तरी दोळ्याळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मना वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. Amen. मातशे बसात. Father Sean De Silvan हे मीस आमचे पासत भेटयलेले आसा आनी देवाचें उत्तर आमकां परगुटलेलें आसा. तांकां आमी दिनवासतांव आनी देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमचे बरोबर हांगसर वावुरतेल्या आमच्या वांगड्यांक जावं संकिस्तांवक डेल्फीन आनी दुसरे हेरां आमची भयणां हांगसर आमकां मदत करतात तांकां, आनी आमचो कॉयर स्टिशा मिडिया दया वॉलंटियर्स आनी तुमकां सगळे जाणांक आनी जीं कोण आमच्या मिसान आख्या संवसारांत मिसान भाग घेतात तांकां सगळे जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी एकामेका पासत मागोत रावया आनी जो लोक हांगसर येता हजारांनी दर दिसा तांचेय पासत मागया, कित्याक सायबाच्या विनोतीन तांकांय बरेपण फाव जावच्याक आनी जेजूची ओळख तांकांय मेळच्याक. आमची मिसां आयताराची सकाळचींच 3 आसतात, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. 11 दिसांनी सोमवार ते सोनवार दोनूच मिसां सकाळचीं आसतात, 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान ह्या भायल्या रस्त्यांतल्यान गेली म्हणटच पयलें म्हणल्यार तूं गांधी सर्कल, मागीर फुडें पेट्रोल पंप आनी ताचे उपरांत एक आर्च आसा थंयसर आदीं ती सेंट पॉल्स कॉलेज आसलेली जी सायबाक ती दिल्ली आनी सगळे जेजूट पाद्री थंयसर वावुरताले, थंयसरच्यान वावुरताले आख्ख्या गोंयांत. ताका लागून तांकां पावलिस्ट म्हणटाले, जेजूट म्हणून नासलेले. जेजूट कित्याक म्हणूंक लागले, कित्याक सांतिनासान आपूण फुडारी म्हणून न्हय पूण जेजू आमचो फुडारी म्हणून हे भाशेन ताणें मानले आनी आमी सगळे जेजूचे वांगडी, तो आमचो फुडारी. ताका लागून जेजुएट, जेजूचे वांगडी, जेजूचे शिश्य हे भाशेन. ताका लागून तांकां जेजूट म्हणूंक ना पूण पावलिस्ट म्हणटाले. आनी आमच्या गांवांनी खूब पावलिस्तांच्यो खबरो आसात. तर आमी देवाक दिनवासया. थंयसर तें मीस जाता 10 वरांचेर, पूण 9 आमी त्योर्स पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो कोत्ता हांव. मागीर थोडो नियाळ पवित्र पुस्तकाचेर आनी थोड्या देवाच्या उतराचेर, मागीर आमी मीस 10 स्टार्ट कोता. आतां सुरवातेक म्हण तूं आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ले हे मीस सिमोर लोक ताचे किन उणो आसतालो, पूण आतां 500ची वयर लोक येवंक लागलेलो आसा. थंयसर खूब मिलाग्री जातात, तांकां बरें मेळ्ळेलें आसा, दिनवासूंक येतात. तर तुमच्यांनी येवन थंयसर ट्राय करूंक जाता. तर तुमकां सगळे जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सपदेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांचीस शेवेराक मागणें सगलीं बराबर म्हणया. भाग्यवंत फ्रांचीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिलें ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता.
आमचे ओतरेक बाबाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती देशात ती पाव म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत जेजू बरोबर तुजी सवी जातम्या सवी बापा वाका हाडटा आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया K2 पेज नंबर 140 जेजू क्रिस्ताच्या बापाक.